आज खूप खुशी दिसता तुमचे मदीं येवन. खूपशे असे प्रकल्प असले की खूप वर्सां ह्या लायनीन लोकांक जाय आसले की बऱ्यापैकी इलेक्ट्रिसिटीचो विशय आशिल्लो, बागवाड्याचो पुलाचो विशय आशिल्लो, त्याच बरोबर पंचायत बिल्डींग आमकां केरी जाय आशिल्ली, त्याच बरोबर जुनी बिल्डिंगाचें अपग्रेडेशन जाय आसलें. तेजे नंतर तुमचे 15 MLD तेजो आयज फावंडेशन स्टोन बाब सुभाष शिरोडकर घालून गेले. आयज हे सगळे गोश्टी आमी आयज फुडें व्हरपाक जेन्ना वयता, आयज तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी आमकां सगळ्यांक पर्या मतदारसंघाचे सगळे भाव भयण आनी सत्तरीचे लोकांक हो चड आनी चड फायदो जावपी ह्या तरेचे प्रकल्प. तुमच्या मनान आमची सत्तरी वेगळे तरेन विकास जर फुडें वचूंक जाय आनी सत्तरीचो विकास एक वेगळ्या लेवलार जर वचूंक जाय तर आमकां सगळ्यांक एकमेकाचे हात धरून एकमेकाक सहकार्य करून त्यो कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. 100 कोटी रुपया आणि हे 100 कोटी रुपया पर्ये मतदारसंघाक कोणा खातीर मेळ्ळे? कोणा खातीर मेळ्ळे? व्हडलेंच सांग न्ही. डॉक्टर दिव्या राणे हांच्या प्रयत्ना खातीर नेटान ताळयो मारात. गोंय एड्युकेशन क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा, गोंय हेल्थ क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा. अशा पद्धतीच्या बेजीक गरजो ह्यो सातत्यात आमी दिता आणि म्हणून हांवें म्हटलां की तुमचो सगळ्यांचो तेंको म्हणजे सातत्यात बाब विश्वजीत राणे आणि दिव्या राणे हांच्या खातीर आसात, गोंय सरकारा खातीर आसा. तोच तेंको मोदीजी खातीर आसपाक जाय ही तितकीच गरज आसा.